जायना ते स्पीड ब्रेकर पासून त्यांना काढले ते अजून जाणार लाईटिंग काढले ट्रेन जाणार स्पीड ब्रेकर सँक्शन झालंय कपला सकाळी कलेक्टर आज थोडी काम काढली पयली मागीर ती काय मुखार वचना काय इन्फॉर्मेशन मेळना दुसरी काम घालपाक जेन्ना हांव गेलो तेन्ना अंदर कितें जालें आमी मातयेक जाय म्हणटी गेलो तेगे 5 जाले सगळी तेणी मातयेक हे केलो पूण सगळी एक तूं घातली कपला कडेन ते आमदार आपूण घालून दितले तो थिंगा भरला थिंगा कळलं काय ना तुझा केलं ते आणि ते वयर ते स्टेटसाचे कितें न्यूज ना ते एकूच येतो उरला मेन कितें मेन रोड तूं आतां तेवढ्या रोड ब्रिज गेलो चोळपा कडेन मागीर तूं भार खंयच्यान काडटलो कांयच न्हू आमगे जोडी भार खंय काडटलो तें कर पडलें तेजें इन्स्पेक्शन जाल्लें तें जाता त्या जाग्यार तेंका जाय खंयच्यान घेवपाक जाय लोकांक ओपोज आसत सांबाळ करपाक पडटलें इतलें सगळें जाल्ले कडेन हाडटा तें म्हण भायर पडलें हे सर तो ब्रिजात सोल्युशन कितें सोल्युशन पळय दुसरे कडेन केली आमकां ना कितें चलता पळय भितर हांव सुद्दां आतां हेतून आमी खंयच्यान व्हरपाक बरें तो फुड्या वयल्यान दिवपाक सोदता हे अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट फूल आमकां सँक्शन जाल्लो सगळें काम जाल्लें आमकां जीपी नायका फुडें पर्सनल घेतला तो कलेक्टर जीपी नायका सगळो प्रेसिडेंट जाता सगळें जालें मागीर खूब पयशे तेन्ना आमगे बेडला काणकोणच्या वर्सा बुट्टी येयल्ली हो आमगे फांड डायवर्ट थिंगा गेलो म्हणना तुका हांवें लास्ट टायम एक क्वेश्चन घातलेलो एक जर इन्स्पेक्शन पळोवचें ना जाल्यार ती WRD एप्लिकेशन करपाची WRD एक स्कीम आहा तेणें तें गव्हर्मेंट म्हाका दिसता तें हें केलें ना की सेव करपा खातीर बाबा रिटेनिंग वॉल जाल्यार वॉल करून कित्याक फाल्यां थंय कोण येवन न्हंयचेर कितें डेव्हलपमेंट करता ना आनी कितें करता तें कोणाक कळना आतां अशें आयकूंक येता की कोण कोण न्हंयचेर मागीर तें तशें मिराबागान तशें कोण उदक आपल्या बंगल्याक घेतलें ना थोडे आपल्या घरान घेतले आनी आपल्या जाय तशें करतले सो तेजेर मातशें ब्रिजीस दवरपाक जाय आनी WRD जी स्कीम आहा जशी कुंकळे केला त्या स्किमीचेर जर एप्लिकेशन बरोवन जर तेंच्यान जाता न्हू जाल्यार हांवूय पणजी उलयतां WRD कडेन सो तेंचे कडेन सो कंप्लीट जर ज्या जाग्यार पळय हें जाता सॉयल इरोजन जाता त्या जाग्यार स्टोन दवरपाचें रिटेनिंग वॉल सुद्दां ना जाल्यार तें स्टोन दवरता मेन फूड ब्रिज जायक लागून हांव फॉलोअप करीत आतां 25 हे एक्झिक्युटीव इंजिनियर शेड म्हणून हांव येयला कळ्ळें तेका हांवें खबर नासलें मागीर तेणें तेका रोहनाक कॉल केलो कळ्ळें रोहनाक कॉल करतले तो रिपोर्ट हरशी पंचायतीन तेणी धाडूंक जाय तो धाडला तेणी कळ्ळें ते रिपोर्ट नेगेटीव आसा कळ्ळें नेगेटीव आसा आनी आतां तेका एक्झिक्युटीव इंजिनियरान तेका सांगिल्लें रोहनाक सांगिल्लें रोहन कितें म्हणूंक लागलो की जी पळय हें आसा पळय मेंटेनन्स जें पळय आसा पळय खंय रस्ट जाला तें टेंडर काडटा म्हणून सांगलो कळ्ळें आनी नवो जो पळय आसा पळय तो मागीर घेत म्हणून सांगलो पूण तेका बेगीन तेका इन्स्ट्रक्शन दिल्लें ताबडतोब ते हेजेर हें काडून तेजेर मात तुमी फॉलोअप करा आमचे आज एक ग्रामसभा आसलेली आनी तेतून एक 2-3 मुद्दे आसलेले जशे गार्बेज जावं इश्यू जावं प्लस ब्रिजाचो इश्यू जावं तेतून मेन मुद्दो म्हणटा तो आमचो ब्रिजाचो खूब इश्यू जो आमी खूब टायम जाले फॉलोअप करता पंचायती रेजोल्युशन घेवन धाडले सगळे जाण इन्स्पेक्शन जालें सगळें जालें जो आमचो हवेडे कुटुंबी ब्रिज पावसा फ्लडिंग जाता सो तेजेर एक सोल्युशन जावपाक जाय कित्याक 4-5 विलेजीक तो आमचो कनेक्ट करता आनी ती मेन लायफलायन जाल्ली आसा तेच बरोबर आमकां एक कनेक्टेड बारीक आमचो फूट ब्रिज आसलेलो तो ब्रिजूय बी बंद करून दवरलेलो आसा सो तो ब्रिजाचो एक
तो आमकां इन्स्पेक्शन केला तेतून कळोन येयला की तो मातसो कंडिशन तेजें बरें ना म्हणून. सो तेंय आमी प्रपोजल धाडलेलो गव्हर्मेंटा कडेन की तो जाता तो ब्रीज रिपेर करून तो ब्रीज जाता तितले बेगीन चालू करचो, जेणे करून बारीक लोकांक त्या ठिकाणी वचपाक जेंका स्कुलाक नाका हांगा वचपाक ते बऱ्या पडटा. दुसरो इश्यू गार्बेजीचो इश्यू सद्याक आमचे पंचायतीन तरी जो गार्बेज कलेक्शन आमचें सगळें जाता. सो ही लोकांक आपली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा ती घेवपाक जाय. कित्याक आमी वयता आसतना सगळ्याक पळयता की रस्त्यार आतां आमची ह्या विलेजीन पयलीं केन्ना जायनासलें, आतां आमची ह्याय विलेजीन वाटेक गार्बेज उडयता. सो लोकांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा, जेंका कोणाक दिसता नाल्यार कितें दिसता अवेरनेस करपाची नाल्यार त्या लोकांक सांगपाची. कित्याक पंचायत आपले परीन काम करता, पूण लोकांची चिंतपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा बाबा आपणें गार्बेज आपूण बाबा तेका कशें मेंटेन करतलो. रस्त्यार उडोवन तेजो ती वाटे सायडीन गार्बेज उडोवन हें लोकांक दाखोवप आनी हें बरें न्हू. कित्याक आमी गार्बेजी खातीर खूब पयसो इन्वेस्ट करता, गव्हर्मेंटूय खूब पयसो इन्वेस्ट करता. सो तो एक आमकां सिवीक सेन्स आसपाक जाय आनी आमी तें करपाक जाय. चवथो मुद्दो आमचो एक आसलेलो, तुमकां दिसता की सगळे कडेन गांवांक आतां मेगा प्रोजेक्ट जाता आनीक लोक प्रोटेस्ट करता, TCPक वयता. सो आमची एक बायोडायवर्सिटी विलेज आनी अजून म्हणल्यार ती बरी आसा. सो थंय आमी पंचायती कडेन सांगलां की बाबा तुमचे अशें खंय गांवांत मेगा प्रोजेक्ट जर कोणी तुमकां येता नाल्यार खंयची फाल्यां दिल्लीची पार्टी येवन जागे तुमकां दाखयता, हे जागे आमकां जाय हें जाय जाल्यार तेजेर लक्ष दिवपाक लायला. आनी कितेंय मेजर चेंज ऑफ झोन बी जाता जाल्यार थंय लक्ष दिवपाक लायला. ऑलरेडी आमच्या सरपंचान एक चेंज ऑफ झोनाक ऑब्जेक्शन फायल केल्लें आसा बारीक, पूण हेज्या मुखार जर मेजर कितें जर येता जाल्यार थंय तांकां आमी विजिलन्स दवरपाक सांगलां. आमी 60% येयला ना म्हणटकीर जाल्यार आमच्यान 3 नोटीस सर्व केल्याय आनी आमी ऑलरेडी आतां पयलीं रिजोल्युशन गेलें, आतां ग्रामसभेक गेला की आतां आमी रेव्हेन्यू घालता तेंची. आनी तांकां इन्स्टॉलमेंटान पसून बरें म्हणलें जायना जाल्यार, आनी इन्स्टॉलमेंटान पसून पयशे भरना ते अजून. म्हणल्यार आतां नेक्स्ट टायम आमी रेव्हेन्यू घालता. कितलेशे उरला? एक आमगेले 4.5 लाख सुमार येवपा आहा. मागीर एक फुटब्रिजाचें आनी ह्या ब्रिजाचें डिस्कशन जातलें की आमगे आतां ऑलरेडी पारोडा ब्रीज आसपा पारोडा तो कितें आसा, तो ब्रीज पावसा पडटा आनी पावसा पडले म्हणटा आमकां वचपा येवपा मेळना ही सायडीच्यान. आमकां खंय वतलो मडगांव जाल्यार आमकां चांदोर रोडाक थंय एक आमगेलो पयलीं फुटब्रीज आसलो तो सामको आतां कंडिशन बरें ना तेजें. आमी ऑलरेडी ते सगळे गव्हर्मेंट बॉडीजाक धाडून ते आमगेले ब्रिजा तेंगे प्रोसिजर चालू आहा. ते सद्या ते आमकां मेनटेन करून दिता म्हणटा आनी आमगे नेक्स्ट ब्रीज प्रपोज केलो आसा आमी ताका. ते इन्स्पेक्शन बी जालें आहा फुटब्रिजा पडून. आनी एक डिस्कशन जालें म्हणजे ग्रावंडाचें ते क्रिकेट पीच कितें इश्यू आसा क्रिकेट पीच इश्यू असो मेन असो ना इश्यू, पूण क्रिकेट पिची कितें जालें थंय लास्ट टायम पीच केल्लें लोकां कडेन अपोज केल्लो पिची आनी फुटसाला. मागीर रिजोल्युशन गेल्लें की थंय कसलें कन्स्ट्रक्शन वर्क करपाक दिवपाना म्हणून आमी. पूण आतां तेणें प्रपोज केल्लें की पिची लागून ग्रावंडाक कांय त्रास जावपाना म्हणटा भुरग्यांनी. पूण आमगेले ते भुरगे आसा पळय खेळटा, हांवूय खेळटा थंय स्वता. म्हणटकीर ग्रावंडाक कांय त्रास जावपाक ना जाल्यार आमी तांकां दितले वच. आनी मेन म्हणल्यार तुमगे पंचायतीन गार्बेज डंपिंग जाता. आमी पंचायत म्हणजे सामकी एक्चुली निवळ पंचायत. आतां आमगे गांवचे म्हाका दिसना चड अशें कोण लोक गार्बेज उडयता. कित्याक भायले आउटस्कट आसा पळय थंय तो रस्तो सुनसान आमगेलो कोण आसना, थंय हाटान गार्बेज उडयता. आनी आमी कॅमेरा घातले, कॅमेरा पसून ते फुट्टा अशें करता. आतां परत न्यू कॅमेरा घालता. आतां कितें न्यू वर्कूच बी जाता प्रोजेक्ट आनी कितें आमी कसलो मेगा प्रोजेक्ट येवपा दिना. आनी कितें आसा आनी कितें डिस्कशन जालें आनी आमगे अशें व्हडलें कांय डिस्कशन ना. आनी एक ऑडिट रिपोर्ट आनी आमगे पंचायतीक न्यू फॉर्मेशन जालें. लास्ट टायम आमगे एक डेप्युटी आहले ताका कॉन्फिडन्स हाडले आमी. आनी आमगे न्यू आतां सद्या डेप्युटी जाल्ली म्हापळेकूच चेंज जाली आनी सद्या बॉडी तशी आहा. कोणाच्या पॅनलाक आमगे पॅनल जे आमकां सपोर्ट करता तेंगे आमी पॅनल. आमकां कोण सपोर्ट करना तांकां आमी कशें पॅनल म्हणपाक शकता. CMा कृपेन तर CMानी आमगे आमदार आमकां हेल्प करून आमी चलयता आमी बरे भशेन. अजून आमी कोणें त्रास केलो ना. CM आसा मागीर काबराल आहा तसो आमी आमदार वचून आमी केन्नाय अशें करून हें केलें ना. आमगे आमदार तो आमगे एल्टन आसता आनी आमगे कोण आसा ते आमकां बरे भशेन CM गेल्यार फर्स्ट एंट्री दिता भितर सरपाक सगळें करून. दोन 50-50 आमी हांगा 50-50 म्हणून आमगे BJP तशें करून काँग्रेस BJP कांय ना. जो मनीस आमकां सपोर्ट करतलो तांकां आमी आसतले.